लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीची महत्वाची बसका दक्षिण गोंयांत जाली। ह्या बसकेक काँग्रेसीचे सगळे फुडारी हजर आशिल्ले, पूण एल्विस गोम्स खंयच दिश्टी पडलो ना। ह्या विशीं एल्विसाक विचारल्यार तो सांगता आपल्याक कोणें आफयलेंच ना। ह्या बसकेंत मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेची रणनीती आनी इच्छूक उमेदवारांच्या नांवांचेर चर्चाय जाली। महत्वाची गजाल म्हटल्यार एल्विस गोम्स लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर इत्सूक आसा। आपयला बिपयला ह्या मिटिंगेक कितें तुमी दिसलें ना? ना रे बाबा, म्हाका काय खबर ना। आय हॅव ओनली सीन इन द मीडिया ओके, कोण तरी आयल्या म्हणून, म्हाका काय इन्विटेशन येना आनी म्हाका आयडिया येना। पण तुमकां आपयलें ना? ना ना, अजिबात आपयलें ना। नाल्यार हांव कितें सांगतलो तुका? स्क्रिनींग कमिटीची मिटींग आनी तुमी एक प्रोबेबल कॅन्डिडेट म्हणून तुमी आपले हें केल्ले म्हणजे आपूण मे बी तांकां इन्फॉर्मेशन नासतलें, काय दिवून आसतलें। दॅट इज ही पार्टीची इंटरनल पॉलिटिक्स आसतात न्ही, दॅट इज ओके, दॅट्स नॉट अ मेजर इश्यू फॉर मी। पण तुमकां जे गोवा स्टेट काँग्रेसीचे हाणें बी कोणें आपयलें ना ऑफिस बेरान बी? ना ना, अजिबात आपयलें ना। परत कितें सांगपाचें? आय हॅव टोल्ड यू ऑलरेडी, आपयलें ना म्हणल्यार आपयलें ना। ओके, थँक्यू.